दुःखद इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो इन्सिडंट आमच्या ह्या एरियेन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाल्लो आसा की अशी कितें एक गँग रॉबरी जाल्लेली आसा। आयज आमच्या बिल्डिंगेन बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेन आमची सागर नायक फॅमिली आसा आनी ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली, एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा आनी ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमा वचून ती हांगा रावता आनी तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा तें। आनी आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चेअरमॅनूय आसा सागर नायक। आनी आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडाक तेंच्या घरा भितर सरले आनी आख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केलें, म्हणल्यार असो ऑलमोस्ट ताका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणल्यार असो ताका मारलो रॉडांनी तेच्या तकले कडेन 3-4 कडेन ताका मारलो, तेच्या मिसेसीक मारलो, तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारण केलें, तेंची एक जाणटेली आवय आसली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले। अशें सगळे फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटोवन ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा। फक्त देवाचो इतो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलान आसा। आतां ताका परत GMCसून ट्रिटमेंट करून ताका चिखली हॉस्पिटलान हाडलेलो, आतां परत ताका चिखली हॉस्पिटलानसून GMCन व्हरता। ताका खरोच बरो ना, हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली, तेज्या हार्टाचो प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेलें आसलें, तेजें ताका स्टंट बसयल्लो आसा। सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे आनी एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकून नासलो। असो एक गँग रॉबरी, एक 8 जाण मास्क तोंड धांपून अशें फाटल्या वाटेनसून येवन कितें CCTV कॅमेरा अशी आसा बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर CCTV कॅमेरा कवर जायना एरिया, त्या एरियेनसून ते भितर येयल्या उपरांत बाकीचे सगळे तेंची शेजारी आसले तांकां भायरसून किळ्यो घातले तेंच्या फ्लॅटाक आनी हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले। म्हणजे हेज्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आनी ते सर्वे करूनच तेंच्यांनी ही रॉबरी केल्लेली आसा। आयज पुलीस सगळे फूल फ्लॅश एक्टीव जाल्लेले आसा, आमचो PI DYSP SP सगळे जाण DGP सगळ्यां कडेन म्हाजें उलोवप जाल्लेलें आसा आनी सगळे जाण फुडें सरोन म्हाका दिसता आयज आतां फॉरेन्सीक लोक येवन सगळे इन्क्वायरी करपाक लागलेले आसा आनी म्हाका दिसता इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां हांव वचून हे विशयाचेर उलोवपाचो आसा आनी बेगीनच्या बेगीन जे कोण कल्प्रीट आसा जेंच्यांनी रॉबरी केला ती केला प्लस येदो व्हडलो हल्लो नायक फॅमिलीचेर केल्लो आसा, सागराचेर केल्लो आसा, तो मरता वाचलेलो आसा बट तरी आसून तो सिरियस आसा। सो देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता तो बेगिना रिकवरी जावची आनी गव्हर्मेंटान आमच्या पुलीसान म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमचो पुलीसाचे बेगीनच्या बेगीन हे चोरांक ते धरतले आनी हो न्याय म्हणटा तो हे नायक फॅमिलीक दितले। आयज सकाळीच आमकां असली दुखद घटना आयकूंक येयला। हांव ह्या वॉर्डाची कावन्सिलर आनी वॉर्डाचीच न्हू फूल मर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी फूल मर्मगांव तालुक्यान आमी हे असली इन्सिडंट जाल्लो केन्नाच आयकूंक ना। आमी पिक्चरान पळयताले अशे 7-8 लोक येता तोंडाक बांदून आनी रियलिटीन जेन्ना ती सांगताली ती इतली भिल्लेली आसा फूल फॅमिली। हर्षा तिची मिसीस सागरीची मिसीस ती सांगताली आपलें मंगळसूत्र सुद्दां ओडून व्हेलें म्हणून। सो इतले वेल प्लॅन कसो करून तेंच्यांनी येवन अटॅक केल्लेले आसा। हेज्या फुडें असले इन्सिडंट केन्नाच जावंक जायना म्हणून म्हाका दिसता CMान इंटरफियरन्स जावन तशेंच आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बेगीच्या बेगी जे कल्प्रीट आसा ताका धरतले आनी हेज्या फुडें येदो व्हडलो इन्सिडंट कोणाच कडेन घडपाचें न्हू इतलेंच हे करता। चामुंडी फॅमिली खरोखर ते संकल्पान सांगलेली ती एक नामवंत फॅमिली आसा आनी हो जो सागर म्हणटा प्लस तेजी मिसीस अशी डावन टू अर्थ आयज आमी अमूल म्हणून ताका वळखल्या जाता आनी हांगा सगळे जाण अमूल म्हणटा सगळे फामाद आसा। आयज सकाळीच जेन्ना खबर कळ्ळी जेन्ना जे इन्सिडंट जेन्ना सकाळी आमी पावले हांगा जे हांवें येयलो हांगा एक 9 म्हटल्यार कॉल म्हाका लेट खबर कळ्ळी पुणून पुलीस म्हाका दिसता सकाळचे 3:30 पासून हांगा आसा आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा।
ही जी संकल्पना सांगल्या पळय ती जी गजाल जाल्या पळय ती आख्ख्या म्हाका दिसता आमच्या वाठारांत केन्नाच करूंक नासलेली आमी. रिसेंटली आमी आयकलेली म्हापसा एक इन्सिडंट सेम जाल्लेलें. अशेंच एक फॅमिलीक घट धरून बांदून तांकां मारण करून तेजे घरांतसून भांगरांनी पयशे घेवन गेलेले. सेम वे आयज हांगा जाल्लेलें आसा. सो म्हाका दिसता हें जें जाता पळय खंय खंय रॉंग जाता. म्हाका विश्वास आसा, पूर्ण विश्वास. जशें सकाळी 2:30 तेंची केस जाली आनी 3:30 म्हणटा हांगा पुलिसांनी आपलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लेलें आसा. म्हाका खात्री आसा की पुलीस हेचे शोध धरतलेच. आनी पूण तेका जेन्ना आमकां ते कोण मेळटले कल्पीट जेन्ना मेळटले पळय तेजेर योग्य दिशेन तांकां शिक्षा दिवपाक जाय. तांकां लोकां मेरेन सोडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. लोकां मेरेन सोडपाक जाय. तेंचे कितें आहा पळय ते लोकूच जनता करून दाखयतले. म्हाका दिसता हांकां बरे भाशेन समज धरले जाल्यार तांकां प्रिजन दिवन तांकां बरे भाशेन आनी ते बेलीचेर मागीर सुट्टा तशें जावपाक जायना. समज गावले जाल्यार तांकां म्हाका भायल्या वाठारांतल्या लोकांच्या मदीं तांकां सोडपाक जाय. तेंची हालत तांकां लोकूच कोण दितले. हांकां शिक्षा तसली मेळपाक जाय. कित्याक जशें ते पळोवन शकता पळय तेजे मिसीस जी आसा सागराची मिसीस आसा एकदम भियारलेली आसा. तिका उलोवपाक जायना. तूं जस्ट इमॅजीन कर, स्वता तुमी इमॅजीन करा ते टायमाचें इन्सिडंट कितें जालां आसतलें. तेजी माणकुलें चेडूं आसा ते ब्लॅकमेल करता, पयशे दिले जाल्यार आपण ते चेडवाक व्हरता म्हणटा अशें ताका थ्रेटन करता. म्हणजे कशें फील जातलें आवय बापायक म्हणून तेंच्यांनी दिल्लें. तेच्या भायर तांकां मारलें, रोडान ताका मारलेलो आसा. आयज तो तेजे जिवाक मानहानी जाल्लेली आसा. ह्या कडेन मागता तें कांय जायना जाल्यार पुरो म्हणून. पूण एक आनीक मागता ह्या कडेन की हे जे कल्पीट आहा ते कशें तरी पुलिसांनी तांकां धरपाचें आनी लोकां मदीं सोडपाचें. अरावंड न्ही 2:30 रात्री सुमार एक 7-8 लोक आशिल्ले पळय ते भितर घुसले. बॅक सायड ग्रील तोडून मुगेले आनी तांच्या हाताक न्ही रोड आशिल्ले व्हडले व्हडले आयर्न रोड आनी व्हडले व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले. आनी आमगेच्या रुमा एंट्री केली तांणी आनी दार फोडलें बेडरुमाचें आनी आमकां एकदम लाठीचार्ज केलें तांणी. मागीर घोवाक सामकें रक्तबंबाळ केलें तांणी पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें. आनीक मागीर चलयेक बी मारलें थापटांनी लातांनी मारलें. म्हाकाय बी उडयलो आनी म्हणपाक लागलो आवयक बी तिका खाटी वेळान सकयल उडयलो आनी ती बाबडी पेशंट पयलीच आनी तिकाय बी हें केलें आनी तिका ती बाबडी बेडशीट खाल्ली मागीर. आनी मागीर आमचे कडेन न्ही सगळें हें तिजोरीचे चावे मागपाक लागले आनी आमकां कॅश दिना तुमकां म्हणपाक लागलें चाकू घालून मान उडयता आमकां. आनी मागीर घोवान म्हळ्यार कितें करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार ती जाय ते मागीर परत लाठीचार्ज करपाक लागले आमकां. ताका रोडान हांगा बरें 4-4 5-6 गोड मारले आनी लातांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपाक लागले. ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका. आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बाबा मारनाका तुमगे व्हराक पयशे जाल्यार व्हरा तुमी अशें पयशा खातीर कोणाक खून करनाका तुमी. मागीर तांणी पयशे बिशे पुराय केले. चांदीची आशिल्ली आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें म्हणजे खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपाक आशिल्लें म्हणून हांवें दवरिल्लें घरा कडेन. जाल्यार ते खूब अशें व्हेलें म्हजें आनी हाताची कांकणां व्हेलीं आनी मुदयो व्हेल्यो म्हगेल्यो आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें चांदीचें. तुमकां आनी चेडवाकूय मारला? आम सगळ्यांक बडयलो भरपूर. कितले जाण आशिल्ले? 4 जाण आशिल्ले. ते भितर 4-5 लोक आशिल्ले आनी आमी 3 लोक आशिल्ले घरा रुमाक. आनी मागीर हांवें कांयच अंदाज लागूंक ना कांयच कळूंक ना. आमकां विचार करपाकच आमकां टायम मेळुना असो. एक कितें जालां म्हणून बी कळुना आमकां. सर्टन आयले ते सर्टन आयले सारके अडेजा आयले आनी 3-5 भितर ते भायर सरले. तांकां सगळें खबर आशिल्लें भितरले लेआउट बी अशें आयकूंक येता की तांकां म्हाका दिसता की ते कोणी तरी वळखीचे सामके आसतले जे कोण आमचे येवपा जावप कित्याक आमगे ते ग्रील ना म्हण तांकां खबर आसा अशें जावूं शकता. तुमकां बांदलेलें अशें आयकूंक येता? आमकां म्हळ्यार कितें तिजोरी चावी दिली आनी आमी बॉम्ब मारपाक लागले की बाबा बचाव बचाव म्हणपाक लागले. कोणी तरी आया वाचया. तेन्ना आमकां तें सगळें तोंडाक हाताय बांदले. मागीर घोवाक एकदम ब्लिडींग जातालें सामकें. तरी तांणी सोडूना आमकां आनी तोंडा बुचकी मारले अशें. आनी तरी मागीर सोडून न्ही आमी म्हगे चली देरागेर गेली धांवन खिडकींतल्यान उडी मारून आनी झैरा उठयलो आनी मागीर आमी झैराची गाडी घेवन जे हांगा गेले चिखली हॉस्पिटलाक. तुमकां आनी तकलेक मार लागला अशें दिसून येतात? म्हाका रोडांनी बरयलें तांणी. म्हाका म्हगे चलये तकलेक मारिता बुटांनी मारले सामके एकदम बोवाळ मारता म्हणून बुटांनी मारले आमकां. लँग्वेज कसली यूज करताले ते बिहार टायप उलयताले. कितले जाणटे आशिल्ले लोक आसले की भुरगे कशे? सामके जाणटे ते अरावंड 23-25 भितर आशिल्ले.
मास्क घातलें तोंडाक ते ओपन हो त्यांनी हेल्मेट घाल्ले हेल्मेट तोंडाक बांदिल्ले ताणें